आमदार जी तारोलकरान तुया उदकाच्या टाकयेचे उक्तावण केले। हाका लागून मांद्रे मतदारसंघात कांय प्रमाणात उदकाचो प्रश्न सुटलो। 30 MLD उदकाच्या प्लांटाचे काम नेटान चालू आसा म्हण आमदार जी तारोलकर उलयला। अर्डेक्स ब्युरो रिपोर्ट। बोमवाड्यार टाकयेचें उद्घाटन केल्लें आहा। आमच्या वांगडा आहा आमचो एनर्जेटीक डॅशिंग जीत बाई। उदकाचे प्रॉब्लम सदीत आसतले तुये गांवान, कित्याक बायन आमचें उदक आसतलें म्हटल्यार ह्या पाटाक ते चडान आसले। सो ही टाकी जाल्ल्याक उदीक सगळें चडटा आनी दिसाक 2 वरां जे लोकांक उदीक येताले तांकां आतां उदीक एक 4-5 वरां तरी उदीक येता। आनी हे चवथीकच्यान स्टार्ट जाल्ले आनी हे भाईक लागून चवथीकच्यान सगळ्या लोकांक आमचें उदीक गावल्लें आहा। त्या खातीर हांव भाईक मनांतल्यान धन्यवाद म्हणटा, कित्याक उदकाचो हो व्हडलो प्रॉब्लम आसलो आनी भाईन हो सगळो आमचो क्लियर केला आनी लोक आतां खूब खोशी आहा, कित्याक आनी आमकां एक फोन येयना की बाबा उदीक ना कितें म्हणून। सो हांव भाईच्या मनांतल्यान धन्यवाद म्हणटा। सगळ्यांक गोवा मुक्ती दिनाचे शुभेच्छा। आयज गोंय मुक्ती दिना निमित्तान आयज आमी हांगासर आमचे जी उदकाची टँक आहा तुया गांवांत ही आयज इनॉग्रेट केल्या। उदकाचो विशय म्हणटा तो सगळ्या आख्या मतदारसंघान आसलो आनी तो आमी सोडोवपाचो प्रयत्न करतात। मी 15 MLD प्लांटूय न्यू 15 MLD प्लांट तोय सुरवात केल्लो आहा आनी वेरियस म्हणजे आख्या मतदारसंघान हेच्या पयलीं टाकयो नासले आमकां। सो ताका लागून इम्पॉर्टंट आमकां जेन्ना चांदेलच्यान उदीक येता ते डायरेक्ट आमकां कनेक्शन मेळटा घराघरांनी आनी टाकयो नासल्या कारणान त्यो डायरेक्ट दिवचे पडटा। जर आमचे कडेन प्रत्येक गांवांत जर टाकी आहात जाल्यार आमकां उदीक दिवपाक म्हणजे PWD डिपार्टमेंट स्टाफाक ते टाकयेंतल्यान उदीक टायम टू टायम सोडपाक मेळटा। नाजाल्यार कशें जाता आयज उदीक सोडल्या उपरांत थोड्यांक रातचें येता, थोड्यांक फांतोडचें येता। जर टाकयो आहात जाल्यार तांकां टायमा प्रमाणे सकाळचे किंवा सांजचे अशें उदीक सोडूंक मेळटा जेणे करून आमच्या स्थानिकांक कसलो त्रास जावचो ना। म्हणून हे उदकाचे टँक्स व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी ते आमी सुरवात केला। हे ओल्ड उदकाचे टँक सँक्शन जाल्ले, न्यू आमी 30 MLD प्लांटाक 11 टँक्स सँक्शन केल्या। ह्यो आयज 300 क्युबिक्साची टँक जी एप्रॉक्स टोटल कॉस्ट आहा 1.20 crores आनी हे जे उदीक आहा तुये गांवाची एक खासियत आहा, तुये गांवाचे वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट स्वताचो आहा, स्वताची बांय आहा, थंयच्यान तांकां उदीक मेळटा आनी थंयच्यान त्या बांयच्यान हांगा पंप करप आनी हे टाकयेंत स्टोर करप व्हेरी इम्पॉर्टंट आसलें। कित्याक डायरेक्ट सोडटाले थोड्यांक उदीक मेळनासलें, एप्रील मे म्हयन्यांत त्रास जाताले। आयज ही टँक जाल्या कारणान 300 कनेक्शनां आमकां आख्ख्या गांवभर सोणिया मेरेन कातुर्ले मेरेन दिवंक मेळटली। सो हेका लागून हांव PWD डिपार्टमेंटाक तशेंच आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ते PWD मंत्री आहा तेंचे धन्यवाद म्हणटा की तेंच्यांनी हे आमकां प्रोविजन करून दिला आनी 30 MLD प्लांटूय जोरान काम चालू आहा जेणे करून 30 MLD फुडल्या 2 वर्सांत जेन्ना कंप्लीट जातले तेन्ना उदकाचो विशय उदकाचो प्रॉब्लम आता आख्ख्या मतदारसंघात इन्क्लुडींग कोरगांव गांव ह्यो कवर जातलो। धन्यवाद। आनी टँकर्स हे उरचे ना आनी कित्याक पळय आमकां गरज आहा आयज कन्जम्पशन आमच्या 14.5 हेचे कन्जम्पशन टोटल आहा 14.5 आनी 30 MLD प्लांट 14.5 MLDचे कन्जम्पशन आमच्या आख्ख्या मतदारसंघान लागता। ते आयज आमी 30 MLD प्लांटावर 50% वयर वयतात, प्लस 2 MLD आमी IDCक दिला, 5 MLD इलेक्ट्रॉनिक सिटीक दिला। हे सगळे प्रोविजन करून 30 MLD प्लांट म्हणजे आमचे कडेन आनीक 10-12 MLD 10 MLD एक्स्ट्रा उरता।